नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवयाच्यो खबरो. भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्व सांजेर आयज 14 ऑगस्टाक सांजे 7 वरांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्राक संबोधित करतली. स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्व संदेश राष्ट्रपतींचे राष्ट्राक संबोधन ही देशातली एक महत्वपूर्ण आणि गौरवशाली परंपरा आसा. ह्या संबोधनांतल्यान राष्ट्रपती देशाची उदरगत सादिल्ली मोख तशेंच वेगवेगळ्या मळावयली आव्हानां आणि भविष्यातल्या उदरगतीची दिका हे विशीं त्यो आपले विचार देशवासियांक मांडटली. अंयशीव्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान फाल्यां 15 ऑगस्ट दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लींतल्या लाल किल्ल्यावेल्या राष्ट्राक संबोधित करतले. स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळीं खातीर लाल किल्ला वाठारांत तयारी पुराय जाल्या. लष्कराचे संचलन, मानवंदना आणि स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्याक हजर रावपी देश विदेशी मानेस्तांची सुरक्षा ह्या फाटभुंयेर खर सुरक्षा वेवस्था तैनात केल्या. ह्या सुवाळ्यान पयलेच फावट वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताचें सादरीकरण जातलें. हवाई दळाची प्रात्यक्षिका ही लेगीत ह्या सुवाळ्याचें खासा वैशिश्ट्य आसा. मजगतीं लाल किल्ल्यावेल्यान जावपी ह्या इतिहासीक आणि भव्य कार्यावळीचें प्रक्षेपण देश आणि विदेशांतल्या दर एक भारतीया मेरेन पावचे हे खातीर प्रसार भारती आणि दूरदर्शन अभूतपूर्व तयारी केल्या. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव चंचल कुमार हांणी प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हांणी ह्या तांत्रीक तयारीचो नियाळ घेतलो. सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, वो जो संबोधन करते हैं देश को, तो उसके लिए सारी व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं उसका हमने जायजा लिया. हम लोगों ने प्रयास किया है कि पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग पूरे कार्यक्रम को लोगों के सामने ले जाएं. देश विदेश और यहाँ सामने जो बैठी जनता है वो अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन सके, उनकी बातों को सुन सके. इसकी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है. हाई डेफिनेशन में दूरदर्शन पे, रेडियो पे इसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट और साथ में 4K पर स्ट्रीमिंग और वेव्स OTT पर इस कार्यक्रम को सभी लोग देख सकते हैं. और इस बार हमने कुछ नए कैमरास इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ नई कैमरा लोकेशंस इंट्रोड्यूस की हैं. मुझे विश्वास है कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह की पूरी गरिमा के साथ हम ये ब्रॉडकास्ट लेकर के ऑडियंसेस तक आ सकेंगे. भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चान दिवचले स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर तिरंगा रॅलीचें आयोजन केल्लें. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांचे हजेरेन जाल्ल्या कार्यावळींत शाळेय विद्यार्थ्यांची व्हडा प्रमाणात हजेरी आशिल्ली. ह्या वेळार मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची 2047 मेरेन विकसीत भारत करपाची मोख साध्य करपा खातीर दर एक नागरिकान सरकाराक तेंको दिवंक जाय अशें आवाहन केलें. भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आणि स्वातंत्र्य जालो हे स्वातंत्र्य सहज फुकटान मेळूना. खूप जणांनी आपल्या जिवाचे बलिदान दिले. स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्याग केलो, आपल्या घरदाराची रांगोळी केली आणि म्हणून त्यांच्या त्यागामुळे आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां. पण एकच मनात खंत उरली की स्वातंत्र्य मेळटा ह्या देशाचे 2 तुकडे जाले. पाकिस्तान आणि भारत हे जाले म्हणून ही खंत जी आसा आजच्या दिसात हो जातो तो दीस आसा आणि म्हणून हो देश परत एकदा अखंड करचो. आणि ही भावना ज्या देशाचे भावी नागरिक ज्यांच्या आदाराचेर हो देश फुडें वतलो अशी जी तरुण पिढी आसा त्या तरुण पिढीच्या मनाक ही भावना रुजची आणि सगळ्याच्याच मनाक राष्ट्रभक्तीचे जो पर्यंत खंयचोय देशाचे भवितव्य त्या नागरिकाच्या भावना कितपत राष्ट्रभक्ती भरिल्ली आसा हाचेर ताचें भवितव्य ठरिल्लें आसता. आणि हेकाच लागून भारतीय जनता पार्टी इतर आमच्या संघटना, आमचे आमदार, सरपंच, खासदार हे सगळे किंवा स्कुलांनी जे काही संस्था आसात आज आमचे बरोबर दितली मोठी संस्था आमचे बरोबर ह्या मोर्चाक सामील जाल्ले आसा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज गोंय पुलिसां खातीर नव्या 46 वाहनांचें लोकार्पण जालें. पणजेंतल्या पुलीस मुख्यालय संकुलान ही कार्यावळ जाली. ही नवीन वाहनां खासा करून येरादारी, पुलीस, महामार्ग पेट्रोलिंग, जिल्हा पुलीस मुख्यालय तशेंच SPCR,
या फाट्या खातीर कार्यरत आसतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. रस्तो सुरक्षे खातीर ह्या वाहनांचो वापर जातलो अशें तांणी म्हळें. ह्याच कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं कर्मचारी निवड आयोगा वतीन निवड जाल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षकांक नेमणूक पत्राचें वांटप लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. लोकसेवेन आसतना पुलीस अधिकाऱ्यांनी धाडस, शिस्त, एकात्मता आनी निश्ठा ह्या गजालींचेर लक्ष दिवंक जाय अशें आव्हान केलें. of the appointment letter आणि त्याचबरोबर approximately 46 new Mahindra Bolero with the new P10 vehicles for the police department. सगळ्यात पयली हांव नवीन PSI जे वेटिंग लिस्टाचेर आशिल्ले तांकां जेंका अपॉइंटमेंट लेटर्स दिल्या तांचे खूब अभिनंदन करता. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान हो ट्रान्सपरंट प्रोसेस सुरवात जालो आणि पयल्या बॅचींतले PSI ऑलरेडी ट्रेनिंगेक गेले. वेटिंग लिस्टाचेर आशिल्ले जेणे करून आमी एक्सपर्टायट करून इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनचे दे गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी द जनरल कॅटेगरी पीपल अँड रेस्ट ऑल द अदर पीपल्स ऑल्सो गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी टू रिक्रूट इन टू द PSI. हांव मना पासून तेंचे खूब अभिनंदन करता. ते सगळे जाण डिजर्व आशिल्ले की ते आज फक्त आमी प्रोसेस हो आनीक फास्ट केलो, एक्सपर्टायट केलो आनी जेणे करून तांकां जाता तितके बेगीन ह्यो अपॉइंटमेंट मेळपाक शकल्यो. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांचे हस्तुकीं शेती खातीर ड्रोन तंत्रज्ञान कार्यान्वीत केल्या. बायलां उद्देजकांक ड्रोन तंत्रज्ञान लाभदायक थारतलो अशें मत ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलें. ड्रोन दीदी कन्सेप्ट आम्ही डिसायड केलो की पयलीं आमी ड्रोन दीदी गोंयच्यान तयार करतले. सो वी डिसायडेड टू गेट स्पेशल 12 म्हणजे 12 महिला 12 तालुकाची हाडून तांकां ट्रेन करप ह्या विचारधारान आमी पावलां काडली. जशे इन्क्वायरीज मेळ्ळी तशे अवेलेबल तालुकाचे महिलांक एक कडेन हाडली आनी 12 विमेन हॅव अंडरगॉन अ 5-day बेसीक कोर्स ऑन ड्रोन्स. ड्रोन टेक्नॉलॉजी कितें, ऑपरेशन्स कितें, मेंटेनन्स कितें, तांकां वापरूंक कशें जाय, तांचे भितर विचार कितें आसा, हे बेसीक कोर्स आज कंप्लीट जाता आसतना आयचे ते वॅलिडेटरी फंक्शन आसा. त्या वॅलिडेटरी फंक्शनाच्या पयलीं वी थॉट ऑफ गेटिंग अ डेमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम द विमेन हू हॅव बीन ट्रेन फॉर दीस. उटा संघटनेन म्हाड्डोळा काल सांजे एका महामेळाव्याचें आयोजन केल्लें. माचेर आमदार आंतोन वाज, आदलो आमदार वासुदेव मेंगावकर, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, कांता गावडे, आमदार गोविंद गावडे हांचे सयत आदिवासी समाजातले हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना आमदार गावडे हांणी आदिवासी बांधव आरक्षणाचो आपलो संविधानीक अधिकार मागता अशें स्पश्ट केलें. फाटल्या कांय वर्सां सावन ह्या समाजाक फकत फटोवपाचो काम जाला असो आरोप तांणी करून येता त्या वेंचणुके मेरेन आदिवासी समाजाक आरक्षण मेळूंक जाय अशी स्पश्ट मागणी तांणी केली. आज परत एकदा हांव सांगपाक सोदतां की वाय पॉलिटिकल रिजर्वेशन. हय, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अर्थात गरज आसा, हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आसात. कारण जेदे वेळाचेर स्वातंत्र्य जालें ह्या आमच्या लोकांच्या दारां भितर रस्ते ना, उदक ना, लायट ना. खरें तें सगळें दिवपा खातीर ह्या समाजातले लोकांक आयज राजकारणाक येवचें पडलें. जशें हातून बाबान म्हणिल्लें आसा, इतलेंच न्ही तर पक्षाच्या पलीकडेन इकोसिस्टम आसा हेवूय ह्या लोकांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आज जमनीचो प्रश्न आज ऐरणीचेर आयिल्लो आसा. कायद्यात जाता थंय आदिवासीची दावेदारी वेदना नदरेक हाडपाक जाय म्हणून आजची ही सभा जावन आसा. अरे ह्या लोकांनी गांव वसयलो पूण आज गांवच्यो जमनी तांचे कडेन आसात. हेजेर आज विचार करपाची आज गरज आसा. आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो की आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन आमी सगळ्यांनी आज एकजुटीन वावरपाची गरज आसा. उत्तराखंडातल्या चमोली जिल्ह्यात पिपलकोटी वाठारांत बोगदो कोसळिल्ल्यान जाल्ल्या अपघातांत थळाव्या अदमासा प्रमाण 8 लोकांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. बोगदो काडपाचें काम सुरू आसतना ही घडणूक जाली. चिखल आनी उदक भरिल्ल्या कारणान तातूंत 22 लोक अडकून पडले. तातूंतल्या 19 कामगारांक भायर काडप शक्य जालें. अजूनय मजत आनी बचाव कार्य सुरू आसा. उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी घडणूक थळाचेर भेट दिवन बचाव कार्याचो नियाळ घेतलो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.
नमस्कार. गोवा दूरदर्शनाचेर प्रितीचो तुमकां येवकार. आमचो तिरंगा आमच्या राष्ट्राचो, आमच्या भारतीय लोकांचो आनी सगळ्यांचो